आयज शिगम्याच्या धुळवटीचो 9वो दीस। आमची 9 दिसांची धुळवट हो दीस आमकां साळगांवकारांक खूब म्हत्वाचो परंपरेच्या दृश्टीन आनी धार्मीक दृश्टीनूय। ह्या 9व्या दिसा सकाळी फुडें आमी ह्या थळाचेर येवन गाराणें घालता। आमची शर्वाणी देवी, बेताळ, राष्ट्रोळी हांकां नमन करता आमी आनी मागीर होमखंड दाळपाक सुरू करता। होमखंड दाळतकच आमचे दनपारां रोमटाक सुरू जाता। रोमट आमी पयलें लक्ष्मीनारायणच्या देवळान व्हरता आनी थंयसून वाजत वाजत आमी आमची ग्रामदेवी शर्वाणीच्या देवळान वता। थंयसर मातसो अल्पहार जाता आनी थंयसून आमी परोळेकाराच्या घरान वयता। परोळेकार एक अशी फामील आसा की तेंच्यांनी हो उत्सव खूब वर्सां आदीं स्टार्ट केल्लो, 50-60 वर्सां आदीं। थंयच्यान आमी वयता बेताळाच्या देवळांत। बेताळाच्या देवळांत आमी गाराणें घालता आनी थंयसर होळयेक नाल्ल बांदलेलो आसता। भुरगे चपळतेन तो नाल्ल काडटात आनी नाल्ल काडल्या उपरांत परत धोल वाजयत वाजयत आमी धालाच्या मांडार वता। धालाचो मांड जे राष्ट्रवादीचें थळ आसा थंयसर आमी रोमट नाचता आनी थंयसर रोमट नाचले उपरांत हांगासर 9 सुमार ज्या जाग्यार आतां होमखंड घातलेलें आसता थंय इंगळे तयार जाल्ले आसता। 9:15 9:30 आमी इंगळ्यारसून धांवंक लागता। एक बरें दिसता की 50-60 वर्सांची जाणट्यांची आमी ही परंपरा अजूनय राखल्यात आनी लोक ह्या मानान पळयता आनी श्रद्धेचे भावनेन ह्या परंपरेक पळयता आनी सगळे जाण हेचो लाभ घेता। पयसून गांवांनी लोक ह्या आमच्या अग्निदिव्यान भाग घेवपाक येता आनी ह्या अग्निदिव्यान भाग घेता जाल्यार कसलेंच तुका बंधन पाळचें पडना। हितून हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन कोणूय येवंक शकता। जातीचो धर्माचो कांयच प्रश्न ना। ही आमची परंपरा बद्दल आमकां खूबच अभिमान दिसता।